भाजपाचे संपर्क से समर्थन हे लोकसंपर्क कार्यावळी खाला पर्येजी आमदार डॉक्टर देविया राणे हिणे पणजे मतदारसंघांतल्या घरांनी वचून लोकांची भेट घेतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत वेगवेगळ्या मळार घडोवन हाडिल्ली क्रांती सामकार दवरून येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत तांकां परत एक फावट देशाचो कारभार चलोवपाक दिवपाक जाय अशें आमदार देविया राणेन लोकांक सांगलें। पणजे मतदारसंघ भोंवडे वेळार तांचे वांगडा पणजे महापालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। की 9 वर्सां आमच्या मोदी सरकारान जे कितें इनिशिएटिव्स सुरू केले आणि पूर्ण केले, जे तांचे जे जे कितें तांणी आमच्या लोकां खातीर जनते खातीर केल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा आणि बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट म्हणा, हे सगळे जे तांणी केले तांचे इनिशिएटिव्स हे सगळे ह्या बुकाचेर आसा। सो हाजो अवेरनस लोकां कडेन पावपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय खरें म्हणटा ती जी प्रोग्रेस आसा आनी खरो जो विकास आसा केन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो एक्चुअली सुरू जाला 2014च्यान आनी खरे मायने आमी पळयता की खरेच विकास महिलाचो आसूनी, युवाचो आसूनी, नाजाल्यार सार्वजनीक विकास आसूनी, हो सगळो विकास आमी पळयता। मोदी सरकार आयल्या उपरांतूच हो सगळो विकास आमी पळयता आनी हो सगळो विकास आमच्या ह्या बुकान आसा आनी लोकां पर्यंत हे पावपाची गरज आसा, लोकांक सांगपाक की खरेच विकास खंयच्या पार्टीन केल्लो आसा आनी खंयच्या सरकारान केल्लो आसा। हाजे खातीर आमी अशे वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांत प्रत्येक आमदार भोंवता आनी लोकां पर्यंत संपर्क करता।